लो कोण 5 जण येयले हां म्हणल्यार गेले अरे कितल्यांक ही घटना आनी एक वर जातलें एक वार आनी कितें म्हणटाले ते येवपी ते म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले हां येयले तर मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारूंक जाय तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले पेडणे तालुक्याचेच कोण तरी आहात ते हां ओके येस ह्या भाशेन आमची लँग्वेज पेडण्याचे काय See, we have every right to go anywhere in any constituency of Goa. Every individual has a right to contest anywhere in the state of Goa. म्हणजे जर तर अशें दिसलें की फाल्यां आमच्या फ्रेंडांक की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन इलेक्शन लडोवपाक जाय वा आमच्या दिलायलाचे एवरीबडी इज वेलकम. गेल्या फावटी 13 कॅन्डिडेट आसले शिवोले, ह्या फावटी 14 जावंक शकता. कलांगुटान 500 कितें आसले ते 8-10 जावंक शकता. फरक काय पडना. लोकांशीन आहा ते. लोकांक जाय आमी परत जिखलेले आमी जिखतले. लोकांक जाय आमी ना जिखलेले ते पीपल वील डिसायड. पण कोणेच अशें कमेंट करप ना की हो असो येता तेणे अशें केलें तेणे करचें न्हू. तसले कमेंट सारके न्हू. ते वी डोंट nobody supports this type of comments. You have to accept it. That we are all in a democratic country and anybody from anywhere can come and contest.